मोगाळ भाव भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, आमकांच आमी क्रिस्तांव म्हणटा, म्हणजे तेला आयिल्लीं मनशां. आमकां हें नांव जेजू क्रिस्तांतावन आयलां. देवा बापान ताका पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन तेला आयिल्लो वा माखुल्लो म्हणून सा पेद्रू ताच्या शर्मवांत सांगता. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार तेला आयिल्लो, देवान पवित्र केल्लो, विंगड दवरलो, आनी त्या जेजूच्या नांवान आमकांय तेलायतात. ल्हानतावन आमच्या बाप्तिजमाच्या दिसांतावन आमकां विंगड करून दवरतात. देवाक महिमा दिवच्याक, ताचो मोग करच्याक, ताका आराधन करच्याक आनी ताच्या सांगाता सासणाच्या सांगाता जियोवच्याक. ताच्या सांगाता सासणाच्या सासणाक आमी जिये जाय जाल्यार आतांच आमी जोगती तयाराय करी जायी. ताच्या सांगाता जियोवची मनशां ताका मानवतलीं जाय जाय. आमी मनशां देवाक केदाळा मानवता. आमी ताका केदाळा ताच्या काळजाक पसंद जावच्या बरी जियेतावंगी तवळ आमी ताका मानवता आनी तो तसल्यांक आपल्या घरांत घेता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, भावार्थता विणे कोणेय देवाक मानवून चलोवंक जायना म्हणून. तर भावार्थ वा देवाचेर आमी दवरचो तो विश्वास भोव गरजेचो. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणून जेजून सांगलां. आनी अशें देवा बापाचेर, देवा पुताचेर आनी देवा पवित्र आत्म्याचेर, त्रियेक देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक जेजून आमकां आपयलां आनी आमकां शिकयलां. आनी बापाचेर आमी कसो भावार्थ दवरचो गी म्हणून ताच्याच जिवितांत ताणें दाखोवन दिलां. भावार्था विणे कोणेय मनशांनी देवाक मानवून चलोवंक असाध्य. सो भावार्थ आमकां जाय. हो भावार्थ म्हळ्यार कितें? हो भावार्थ कसो आमचे थंय रुता जाता, वाडटा, ह्या विशयांत आमी समजूं जाय. प्रत्येक जावन भावार्थ म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा, हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत, आमी बरवसोन आसल्या संगती विशयांत आसचो तारो आनी आमकां दिसानांतल्या संगती विशयांत आमकां आसची कात्री. म्हळ्यार आमी कितें बरवसोन आसां? आमी सासणाचें जिवीत बरवसोन आसां. आमी कुडीचें जिवनपण बरवसोन आसां. आमी देवा सांगाता एकवटान जियोंक, सासणाच्या सासणाक संतोशान जियोंक बरवसोन आसां. आमी पातकाचें बोगसाणें बरवसोन आसां. आनी अशें पातकाचें बोगसाणें जाय, कुडीचें जिवनपण जाय, सासणाचें जिवीत जाय, देवा कडेन एकवटान जियोंक जाय. हो संतोश आमचो जाय जाल्यार आमी आतांच ताका गरजेची तयाराय करूंक आसा. आनी ती भावार्था मारिफात येदोळूच आमकां ताची इल्लीशी पयली रूच मेळटा. कितें आमकां मुखार मेळोवंक आसा तें संतोशाचें इनाम, ताची इल्लीशी रूच भावार्था मारिफात आमकां मेळटा. आनी देखून आतांच आमी देवा सांगाता आसांव जाल्यार आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळटा. आमी जिवंत जाल्ल्या मनशां बरी जियोंक शकता आनी आमी खरेंच देवाक मानवल्लीं जावन जियोंक शकता. आनी अशें भावार्थ आमचे थंय आसा जाय जाल्यार, हो भावार्थ आमचे थंय रुता करी जाय जाल्यार एक गरजेची संगत आसा. ती जावन आसा, देवान कितें आमकां सांगलां, जेजू क्रिस्तान कितें आमकां उगडापें केलां, त्या संगतीक आमी सई घाली जाय. तें आमी तशें करता म्हूण ताका सांगत जाय आनी तें करी जाय. कोण देवा बापाची कुशी करता ती देवाक चड मानवतात म्हळां जेजून. कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा ती देवाक चड मानवल्लीं मनशां म्हणून जेजू सांगता. आनी तींच म्हजी भाव भयण आनी आवय म्हणून सांगलां. आनी ती आपल्या कुटुंबाची. आनी खंयसर हांव आसां गी तांणी आपणा सांगाता आसा जायी म्हणून आनी तें जायशें करी जाय म्हणून तो बापा लागीं मागते आसा. आनी तशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ह्या संवसारांतली जिणी एक लांब तयाराय सासणाच्या सासणाक देवा सांगाता जियोवच्याक. आनी तें आमी भावार्थाच्या उजवाडान वा भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवन आमी तें समजून घेवन
त्या प्रमाणे जियोंक देव आमकां आपयता. आनी जेन्ना मनशान जेजूचेर भावार्थ उसारलो तो ताका भोव खुशी जाली, संतोश जालो. तो म्हणालो, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इज्रायलांत खंयी पळयल्लो ना म्हणून. एका शातापातीन सांगिल्लीं उतरां आयकोन तीं उतरां आमी मिसा वेळार वापरता. एका सिरोफेनिशाच्या स्त्रियेन उसारलो भावार्थ पळोवन, स्त्रिये तुज्या भावार्थान तुवें विसारलें जावं म्हणून तिच्या दुवेक ताणें बरें केलें. मनशांनी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ उसारलो ताका व्हडलो संतोश जातालो, खुशी जाताली आनी भोव संतोशान ताणें विसारलें तो दितालो. आजय आमी असलो भावार्थ जेजूचेर दवरीचय जाल्यार तो आमी कितें भावार्थ हो कितें आटापता आनी हातूंत कित्यो संगती लिपोवन आसात त्यो समजचय. आनी असलें भावार्थाचें बी समजचय जाल्यार आनी देवाच्या उतराक आमी सय घाली जाय जाल्यार तें देवाचें उतर कोणेपणी आमकां सांगचय. तें देवाचें उतर आमकां कोणेपणी सांगचय जाल्यार त्या मनशाक सांगोंक एक आदेश आसा जाय, ताका धाडलेलो जाय जाय. आनी हो मनीस धाडलेलो मनीस देवाच्या उतराचे अधिकृतरान वा पवित्र सभेच्या शिकोवणे प्रमाणे सांगता म्हणलें स्पश्ट आसूंक जाय. कोणेय मनशांनी आपल्या स्वंत चिंतपाचें शिकवण वा निरुपण करचें न्ही. हर एकल्यांनी जें कितें पवित्र सभा शिकयता आनी भोव गरजेचें म्हूण चिंता तें मात्र शिकोवंक सांगोवंक मुखार सरचय. आनी देखून देव धाडटा थोड्यांक ताचे मणयारी जावन. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवचे शिक्षकां देवाच्या उतराचे मणयारी म्हणून आमकां पाप साहेबान परत आनी परत दामून सांगिल्लें आसा. आनी असल्यांक असलें मणयारपण करूंक जोगती रीत आमी वापरून तांकां फुडें धाडी जाय म्हणून आदेश आसा. देखून दोतोन शिकोवचीं मनशां देवाच्या उतराक आमी कशें काल्तिमान घालचें म्हणून आमकां शिकोवचें. वांजेल परगट करचीं मनशां, शुभ वर्तमान परगट करचीं मनशां, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलोवचीं मनशां. आनी तशें आसतना तांकां दिल्लो तो आदेश तांणी पाळच्या खातीर तांणी गरजेची तयारी करूंक आसा. आनी हो आदेश केवल दोतोन शिकयतल्या वा क्रिस्तांव शिक्षण शिकयतल्या मेस्त्रीणीक मात्र न्ही. हो प्रथम जावन आदेश बांदता विगारांक, सहाय्यक विगारांक, हर धर्म भावाक धर्म भयणीक, आवय बापायक प्रत्येक जावन आनी दियाकोनांक वा इतर कोण सक्कड आसात सोम्याच्या नांवान वावुरचीं तांकां सक्कड हे नियम बांदता. तांणी पयल्या सुवातेर देवाचें उतर समजचय. भावार्थ रुता करूंक त्या देवाच्या उतरां सय घालच्याक आमी कसलें चिंताप दवरीचय, कसली समजणी जोडीचय तें तांणी पयलें जाणा जावन हेरांक सांगचय. आनी तशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भावार्था विणें आमी देवाक मानवून चलोवंक जायना जाल्यार ह्या भावार्थाचें बी वमतलीं मनशां जाय. आमच्या दियेसीन सुमार 3100 लागीं शिक्षकां आसात, फिरगजेंत इगर्जेंत आनी तशेंच इस्कॉलांनी दोतोन शिकोवचीं टिचरां आसात, पाद्र्याप आसात, शिक्षकां आसात. आनी तांचे मारिफात तांच्या निस्वार्थ सेवे मारिफात भावार्थ निरंतरी आमच्या काळजांत रुताचो ते आसा. आनी ह्या दिशेन आमकां संयोजन करच्याक कुमक करच्याक आसा मंगळ ज्योती केंद्र. आनी मंगळ ज्योती केंद्र पवित्र सभेच्या क्रिस्तांव शिक्षणाच्या आदाराचेर होंदोन द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, तशेंच पाप साहेबाच्या शिकोवणेचेर आनी इतर शिकोवणेचेर प्रप्रथम जावन पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर होंदोन दोतोनीचे बूक तयार करता, विंगड लिसांवां तयार करता आनी दोतोन शिकयतल्यांक तरबेत करता. आनी तरबेत करून दोतोन शिकोवची रीत खंयची गी म्हणून कसली रीत आमी वापरी जाय, भुरग्यांक त्या त्या प्रायाक तें गीत म्हणलें त्या विशयां ती तांकां समजयता. कसलें शिक्षण साधन आमी वापरी जाय आनी आमी शिकल्लें मतीक वचत देखून कितें सक्कड आदाराच्यो संगती आसात त्या विशयां ती हें शिक्षण केंद्र आमकां आदार दिता. ताचो डिरेक्टर
आनी ताजी सिबंदी आनी ह्या कॅटेकेटिकल कमिशन हाचे सकड हुद्देदारां आनी सांदे मेळोवन तांणी तें कितें तयार करतात तें आमच्या हाताक मेळाशें करतात. आनी ह्या दिसांनी कोवीड पिडेक लागून आमकां सांगाता क्लासी करूंक जायनासल्या वेळार यूट्यूबा मारिफात वा संपर्क माध्यमा मारिफात ही दोतोनीची शिकोवण वा हें शिकाप आमच्या थळाक येवन पावचे बरी वेवस्था करूंक जायपुरती मेहनत घेते आसात. तांकां हांव शाबास म्हणटां, तांकां बरें मागतां. कोण सक्कड ह्या दिशेन वावुरतात जावं मंगळज्योती आनी तांच्या सांगाता सहकार दितल्या हर एकल्याचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावुरतां. आनी तशेंच आमच्या वडिलांक आवय बापायक प्रत्येक जावन तुमी भुरग्यांक हें बोवाळटाचें बी तांच्या काळजान घालूंक विशेश मेहनत घे जाय म्हूण तुमचे कडेन परतना. कित्याक भुरग्यांक तुमी रुपें भांगार वा पयशे दवरना जाल्यारय वडना, पूण बोवाळटाचें बी तुमी घालशात जाल्यार ताका ह्या संवसारांत बरी विसवण करूंक आनी ससनाच्या जिविताक बापा सांगाता ताच्या घरांत रावूंक तुमी अवकाश करून दिल्ले जातलो. ना तर ताणें जर ह्या संवसारांतच आपली जिणी होगडायली, वांकडी मोलां धरलीं, देवाक पसंद जायनातली साल धरली जाल्यार आनी सर्ग तांकां सुखत जाल्यार, देवाचें घर तांकां सुखत जाल्यार केदे व्हडलो नश्ट तांकां जायत आनी त्या नश्टाक आमी कारण जातले. देखून आमच्या भुरग्या बाळांक तांच्या सासणाच्या जिविता विशांत आमी चिंतून ताका आतांच तयाराय करच्याक क्रिस्तांव शिक्षणाचें शिकप, पवित्र पुस्तकाचें शिकप, पवित्र सभेची शिकोवण ती कितें सक्कड आमी दिवंक आसा त्या हंता दिवच्याक आमी हर प्रयत्न करया. ह्या विशांत विगारांनी, याजक भावांनी, धार्मीक भावा भयणींनी व्हडली जबाबदारी घेवंक आसा आनी सक्कड वेळाक जावचे बरी पळोवंक व्हड एक जबाबदारी तुमच्या हातान दिल्या. आमच्या मारिफात हेरांनी सर्गीच्या राजाक भितर सरच्याक आमी कुमक करची जाल्यार, शुभवार्ता प्रसार करची जाल्यार हें काम भोव संतोशाचें. शुभवार्ता प्रसार करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हणटालो सांव पावलो. तसलें बघाप आमकांय येजय. हांव सोम्याची सुवार्ता सांगना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. देखून जायपुरती वेवस्था आनी तशेंच जायपुरतें काम करूंक, तयाराय करूंक, भोव संतोशान करूंक, निस्वार्थपणी करूंक देव आमकां आदार दिवं दी आनी आमी केल्ल्या कामाचेर ताचो प्रतिफळ आमकां लाबोवन दी म्हणून मागून तुमकां समेस्तांक बरें मागून, सहकार दिल्ल्यांक बरें मागून म्हजो संदेश अखेर करता. देव बरें करूं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सर्वांक मंगळूर दिएसेसीच्या मंगळज्योती केंद्रा तर्फेन हांव वंदन आनी प्रणाम म्हणटां. आमच्या मंगळूर दिएसेसींत आसचें मंगळज्योती केंद्र क्रिस्तांव शिक्षण, पवित्र पुस्तक आनी देवस्तुती वा लितुर्जी ह्या दिशेन वावर करता आनी ह्या विशांत भावार्थ्यांक तरबेती दिवची कार्यक्रमां मांडून हाडटा. मात्र न्ही, भावार्थ्यांक गरज आशिल्ल्यो सर संगती वदाक सून दिता. हातूंत एक प्रमुख जावन आसा क्रिस्तांव शिक्षण आयोग. क्रिस्तांव शिक्षण आयोगांतावन ह्या तर्फेन तुमकां सर याजकांक, दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांक आनी दोतोन शिकच्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या वडिलांक हांव ह्या प्रस्तुत शैक्षणीक वर्सांत सर बरें मागतां. फाटल्या वर्सांतावन आज पर्यंत आमी सर्वां कोविड-19 ह्या परिस्थितींत, ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत आमी आसाव. ह्या वेळार लॉकडावन जालें, इस्कॉलां बंद पडलीं, ऑनलायन क्लासी सुरवात जाल्यो आनी आमच्या सरकारान एसेन्शियल्स
गरजेच्या संगतीक मात्र थोडो वेळ उक्तें आसा, अंगडी उक्त्यो आसात या हेर संगती उक्त्यो आसात म्हणून सांगलें. आनी आमी गरजेचे संगती आडूंक त्या वेळाक राखून रावताले आनी रावता आनी वेग्गी वचोन जाता तितले वेग्गी अंगडी बंद जावचे पयलें गरजेच्यो संगती आमी हाडल्यात आनी कोणाक नात आमी वदाकसून दिल्यात, सेवा आमी केल्या आनी अशें आमची जिणी ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत आमी मांडून हाडल्या आनी मुखारसून आयल्या. आत्मीक जिणयेंत ती एसेन्शियल संगत या गरजेची संगत आसा आनी ती संवसारी संगती प्रास चड गरजेची ती तो जावन आसा आमचो भावार्थ. येदळूस गवळी बापानी ह्या भावार्था विशयांत उल्लेख केला, विवरण दिलां. भावार्थ सक्कडी संगती प्रास चड गरजेची संगत. जर तोसू ना जालो जाल्यार या तो अस्कत जालो जाल्यार ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत मात्र न्ही फुडल्या जिवितांत ती आमकां जियोवंक असाध्य. देखीक ह्या कोरोना तसल्या परिस्थितींत कितें जालें, सक्कडी संगती आसल्यारय जायते जाण देदेस्पर जाले, कामां होगडायलीं, ह्या कामां गेलीं म्हणयत, बरवसो उणो जालो, जायते जाण निराशी जाले, जायत्या जाणांक आतां धैर्य ना, एकामेकांक मेळोवंकय कश्टांची परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार कितें करचें म्हूण कळना, कित्याक कोणाय लागीं सांगोंक जायना, कोणाय लागीं उलोवंक जायना. आनी असल्या परिस्थितींत कितें गरजेचें? देखूनच हांवें म्हळें एसेन्शियल गरजेची संगत वो भावार्थ, वो बरवसो, वो मोग, हें सांगातपणो हें एकल्यातावन मात्र मेळटा. देवातावन किर्तनकार म्हणटा, देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. आनी जेजूस म्हणटा, संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना. जावं पुरो तुमचें काम, पयशे, वाहनां, संपर्कां, सोबाई, गिरेस्तकाई, आचाराणां तुमकां समाधान दिवंक शकना. हांव मात्र म्हजें समाधान तुमकां दितां म्हणून जेजून सांगिल्लें तें खरें. आनी म्हजे शिवाय तुमकां असलें समाधान कोणूच दिवंक शकना, संवसार तुमकां फसयता म्हूण सांग पावली हाचो उल्लेख करता. देखून ह्या सक्कडी संगतींत एका उतरान सांगचें जाल्यार हे सक्कडी संगती ह्या भावार्थ म्हणल्या संगतींत आटापून आसात आनी हें देवातावन मात्र मेळटा. आनी हें मेळाजें जाल्यार क्रिस्तांव शिक्षण, धार्मीक शिक्षण, भावार्थी शिक्षण गरजेचें आनी तें आमी जल्मातावन मरता पर्यंत जोडचें निरंतर साधन ह्या ऑनगोईंग प्रोसेस म्हणटा आमी तें जावन आसा. फाटल्या वर्सा आमी ऑनलायन क्लासीक चड इतगामान दिवंक ना. ह्या वर्साय आमी चड इतगामान दिवं ना, पूण पार्शियल गरजेचें संगती मात्र ऑनलायनार करूंक एक साधन केलां. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ ऑनलायनार दिवंक जायना. भावार्थ रुपीत करूंक ऑनलायनार असाध्य. भावार्थ आमी पात्ये जे जाल्ली संगत, भावार्थ आमी आचारान सांगात येवन करी जय जाल्ली संगत आनी भावार्थ आमी आमच्या वैयक्तीक तशें कुटुंबांत आनी समाजींत जी जाल्ली संगत देखून ती ऑनलायनार साध्य ना. देखून कोणीय म्हणटा जाल्यार ऑनलायनार मात्र भावार्थ म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, ऑनलायनार मात्र हांव मीस भेटयतां, ऑनलायनार मात्र आराधन करता म्हळ्यार ती पवित्र सभे प्रमाणे आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे ते सूख चिंता. देखून ऑनलायनार या टीव्हीर ह्या माध्यमांनी भावार्थ आचरण करूंक बिलकूल जायना म्हणलें पवित्र पुस्तक, पवित्र सभेची शिकवणूक आमकां सांगता. ते देवाच्या उतरा विरोधी म्हणयत आनी पापा सायबान फ्रांसिसान आमकां सांगिल्लें आसा, चड इतमापान ऑनलायनाक वेचें भावार्थी शिक्षणांत या भावार्थ आचरणांत तें एक रिस्क या डेंजर मुखल्या जनांगाक म्हणून ताणें उल्लेख केला. देखून ह्या दिशेन आमी सारकी स्थिती जाणा जावन समजून घेवन आदल्या वर्सा आमी तें करूंक ना आनी ह्या वर्साय आमी तें पुर्त्या मापान करिना. पार्शियल ऑनलायन वर्च्युअल कॅटेकिजम क्लासास
या संपूर्ण थोड्या मापान गरजेचे संगतीक मात्र आमी गमन दिवन भुरग्यांक वडिलांक भावार्थाची शिक्षण या पवित्र पुस्तकाची वळख पावीत करचें हे एक साधन मात्र म्हणयेत. भावार्थी संगती आमी फकत एक नॉलेज या आमी ज्ञान जावन घेवचें न्ही. इट इज नॉट ओन्ली एन इन्फॉर्मेशन. पाठ करचो, भुरग्यांनी बरोवचें, परिक्षेक प्रश्नेक उत्तरां या सवालांक जापी बरोवंक भावार्थ म्हणनात. ते एक इन्फॉर्मेशन, ते एक सेक्युलर एज्युकेशन, संवसारी शिकप म्हणयेत. पूण भावार्थी शिकवणेंत या क्रिस्तंव शिक्षणांत दोतोरणीन कॅटेकिझमांत 3 संगती आटापतात म्हूण पवित्र सभा शिकयता. पयलें इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या ज्ञान. दुसरें फॉर्मेशन, आमची वाडावड. आनी तिसरें ट्रान्सफॉर्मेशन, जिवितांत परिवर्तन या बदलावण. तें गरजेचें. भावार्थी शिक्षण हे तिनी संगती इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन आनी ट्रान्सफॉर्मेशन हे आटापताय. देखून एका याजकान, एका धर्मिकान, एका दोतोर शिकोवच्या शिक्षकीन आनी आवय बापायनी भुरग्यांनी हे संगती स्पश्ट जाणा जायचय. देखून भावार्थ शिकयचे जाल्यार ताका तरबेती जाल्लो, गवळी बापान येदोळूच सांगलां, तरबेती जाल्लो या जाल्ली शिक्षक या शिक्षकी कॅटेकिस्ट गरजेचो. आनी त्या भुरग्यां फाटल्यान या वडिलां फाटल्यान भावार्थ शिकच्या त्या कॅन्डिडेट आमी म्हणटा अभ्यार्थी फाटल्यान एकलो व्यक्ती निरंतर आसचें गरजेचें. आवय बापूय, शिक्षक शिक्षकी या वडिलां, याजक, धर्मिकां. त्या दाळा मात्र एकल्या व्यक्तीचो भावार्थ कसो वाडावळ जाता आनी कसो तो परिपिकायेक पावता आनी तो कसो जियेता म्हणून अवलोकन करियेत आनी ताका मार्गदर्शन दिवयेत. हेच खातीर आज ऑनलायन क्लासी केल्यारय शिक्षकांची, आवय बापायची, याजकांची, धर्मिकाची हांच्या सांगतपणाची गरज आसा म्हणलें आमी उडासान दवरचें. देखूनच पापा सान जुआंव पौल II कॅटेकेजी ट्रादंडे म्हणल्या ह्या दस्तावेजांत दोतोरणीच्या विशयांत दिल्ल्या दस्तावेजांत तो सांगता भावार्थ म्हळ्यार फकत एक ज्ञान न्हय. इट इज नॉट ओन्ली ए नॉलेज. भावार्थ म्हळ्यार आवयच्या गर्भांतावन मरता पर्यंत, म्हणजे भुरग्यांक, युवा जाणांक, वडिलांक, प्रायवंतांक आनी मरणाच्या तणीर आसता पर्यंत निरंतर शिकून वाडावळ आपणावचें आनी क्रिस्ताचो मोग अनुभव करचें एक निरंतर साधन. देखून भावार्थी संगतींक रजा ना. देखून हे निरंतर, हे भुरग्यांक मात्र न्ही, हे सगळ्यांक म्हणलें तो उल्लेख करता. हे दिशेन पवित्र सभेन आमकां दिल्ली एक डायरेक्टरी या डिरेक्टरी आमी म्हणटा जनरल डायरेक्टरी फॉर कॅटेकिजीस. आतां ती नवीकरण जावन आयिल्ली आसा, पुनरावर्तीत जावन आयिल्ली आसा. दोतोन शिकिल्ले वरवीं ते शिकलेल्या व्यक्तीन कशें आसाचें. देखून ह्या दिसांनी आमी दोतोन शिकता जाल्यार शिक्षकानो, याजकानो, धर्मिकानो, वडिलांनो हे एक संगत उडास दवरा. ही डिरेक्टरी आमकां 6 विशय सांगता. देखून तुमी शिकयता आसतना आनी भुरग्यांनी शिकता आसतना ह्यो 6 संगती गमनान दवरिचे. दोतोर शिकिल्ले वरवीं या क्रिस्तांव शिक्षण, भौतीक शिक्षण शिकिल्ले वरवीं त्या शिकिल्ल्या भुरग्यांतय या अभ्यार्थीतय पवित्र पुस्तकाची आनी भावार्थाची जाणवाय आनी मायेत संपूर्ण रितीन ताका त्या पाठा वयर मेळाचें. दुसरें, ते व्यक्तीन मागणें करूंक शिकाचें. बायाड शिकल्यार पावना, मागण्याचें विधान शिकल्यार पावना. मागण्यान जेजूक अनुभव करूंक आनी स्वंत एक मागणें करूंक शिकाचें आनी मागणेचो भावार्थी व्यक्ती ताणें जायचें. तिसरें, ताणें एका घरांत, कुटुंबांत, या वाड्यांत, या समाजांत, या खंय गेल्यार एक समुदायांत क्रिस्ती मौल्यांनी जियेवचो व्यक्ती जावंक शिकाचें. बरें उलोवंक, समुदायाक कुमोग करूंक, घरांत आवय बापायक या एकामेकाक आदार दिवंक स्वंत कुशेन ताणें तरबेती जाल्लो जायचें. उपरांत
ताका देवस्तुतेची साक्रामेंताच्या आचरणाची जाणवाय आसा जे मातनी त्या हर एका साक्रामेंताच्या आचरणान त्या भुरग्यान या अभ्यार्थीन संपूर्ण क्रियाळ आनी समजणेन फूल एक्टिव्ह अँड कॉन्शियस पार्टिसिपेशन भाग घेवंक शिकायचे. जर दोतोन शिकोवन मीस बेटोवंक कळीत ना, मागणी म्हणून कळीत नात, कंतारां म्हणून कळीत नात, मिसान कितें करता कळीत ना जाल्यार ती दोतोर व्यर्थ. उपरांत त्या भुरग्या ह्या अभ्यार्थीतें ह्या भावार्थी व्यक्तीतें नैतीक जिवितान बदलावण आसाची. दोतोर शिकलो व्यक्ती फटी मारिना, अन्याय करिना, मोस करिना, बक्षिता, एकामेका बरो संबंध दवरता, नैतीक जिवीत, मॉरल लायफ. ताच्या उपरांत दोतोर शिकल्या व्यक्तीन एक मिशनरी जायचे, एक सेवेचो व्यक्ती जायचे. आनी एकल्याची गरज समजताना पळयतना ताका बिरमो दिसाचे मातनी त्या व्यक्तीक ताणें कुमोग करचो, कुमोग करची व्यक्ती जावंक जाय. देखून हे सो संगती तुमी उडास दवरच्यो. दोतोर शिकले वरवीं नॉलेज ऑफ फेथ अँड वर्ड ऑफ गॉड. सेकंड, लर्न टू प्रे. लर्न टू लिव. थर्ड, अ कम्युनिटी लायफ. फोर्थ, learn to live a liturgical life. Fifth, learn to lead and live a moral life. And sixth, learn to live a missionary life. हांतू खंयची एक संगत या दोन संगती भुरग्या थंय या भावार्थी अभ्यार्थी थंय नात जाल्यार आमी शिकयल्या दोतोरनींत कितेंगी उणेपणां आसा म्हूण अर्थ. आवय बापायनी, शिक्षकांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी शिकयल्या दोतोरनींत कितें उणेपणां आसा म्हूण अर्थ. देखून आज एक सवाल आमी करया ही दोतोर सुरवात करच्या पयलें. खंयच्यो संगती आमच्या वडिलां थंय, भुरग्यां थंय, आमच्या समुदायांत उणेपण आसात, खंयची संगती आमचे थंय नात, ते भरती करूंक ह्या वर्सा आमी साधन करीत जाय. देखून ह्याच दिशेन आदल्या वर्सा आमी फेब्रुवारीच्या 17 तारखेतावन मार्च निमाण्या आयतारा पर्यंत रेग्युलर क्लासी आयताराच्यो केल्ल्यो आनी ते बऱ्या रितीन जाल्यात. ताची परिक्षाय जाल्या, दोतोनीचो दिसूय जाला. इस्कॉलांनी दोतोरनेच्यो क्लासी थोड्या इस्कॉलांनी आदल्या वर्सा केल्यात. देखून हे शिकाप मांडून हाडूंक कुमोग केल्ल्या याजकांक, प्रिंसिपलांक, एचएमांक आनी सर संबंदीत संयोजकांक आनी शिक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी पाठयता. देखून ह्या वर्साय पार्शियल या ऑनलायन क्लासी आमी करची मांडावळ केल्या. देखून उडास दवरा, आमच्या मंगळूर दियेसेजींत आमी वापरचे विशयी पवित्र पुस्तक आदारीत. कित्याक दोतोरनो खंयच्या वयर नोंद आसा. दोतोरनेचे रिसोर्स बूक संपन्न म्हळ्यार कितें? दोतोरनेचे रिसोर्स बूक संपन्न म्हळ्यार पयलं जावन आसा बायबल, पवित्र पुस्तक. दुसरें कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर्न, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च, आनी तुमचे कडेन आसा जाल्यार दैवीक दायज, कॉम्पेंडियम. तिसरें मॅजिस्टेरियम या टिचिंग्स ऑफ द कॅथोलिक चर्च, आमच्या पवित्र सभेने दिवची शिकवणूक बापसाहेबांनी या पवित्र सभेच्या बापायने दिल्ली, सांता भक्तांनी मोरयेची ती पुरा शिकोवंक, हे सगळी दोतोरनींत आमी शिकोवंक जाय. ते पवित्र सभेचे निर्देशन. जर आमचे टेक्स्ट बूक या पाठपुस्तक हाचे वयर आदारीत ना जाल्यार ती दोतोरनो जायना. देखून आमच्या दियेसीजींत आयताराचे क्रिस्तांव शिक्षण पवित्र पुस्तक आदारीत, पवित्र पुस्तक आदारीत. पयल्या आनी दुसऱ्या वर्गाक आमी सुरविली मागणी त्या भुरग्यांक शिकयता. तिसऱ्या वर्गाक पयल्या कुमगाराची येवकारिस्ता विशयांत, साक्रामेंता विशयांत गरजेची शिकवण आमी दिता. 4th स्टँडर्ड टू 7th, 4 ते 7 क्लासी पर्यंत भुरग्यांक नवो सल्लो उडास दवरा. जेजूची जिणी नवो सल्लो संपूर्ण आसा. 8th, 9th, 10th, 8वी ते 10वी पर्यंत पोरनो सल्लो ही आयताराची दोतोर. इस्कालाची दोतोर न्हू, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च, कॅथोलिक पवित्र सभेची शिकोवण ह्या दोतोर. देखून ताच्या आदारीत आसा. देखून प्रायमरींत आमी ताचे 4 भाग एक प्रस्तावीक रितीन भुरग्यांक समजोवच्या भाशेन आसा केल्यात.
हायस्कुलाच्यांक उंचलें ताजे विशयांत समजोंक भावार्थ मागीर साक्रामेंत उपरांत क्रिस्तांव जिणी आनी क्रिस्तांव मागणें ह्या 4 भागांनी ते टेक्स्ट बूक आमी केल्यात ते इस्कॉलांत दोतोन शिकयतात आनी हेर वर्गाच्या भुरग्यांक आमी धर्माच्या भुरग्यांक मावल्या शिक्षण आमी आसा केलां अशी वेवस्थीत रितीन आमचे दिसीन मांडावळ आसा आनी वेवस्थीत रितीन शिकोवंक तरबेती जाल्लीं शिक्षकांय आसात आनी सगळ्या भारतीय कातोलीक पवित्र सभेंत असल्या मांडावळींत आमची दियेसीज उंचल्या स्थानार आसा म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावता आनी इतलें सकट आसतना ह्या वर्सा दोतोरनीक ह्या ऑनलायन शिक्षणाक आमी आयताराच्या ऑनलायन शिक्षणाक पवित्र पुस्तकच आमी वापरता देखून ह्या वेळार भुरग्यांनो वडिलांनो शिक्षकांनो याजकांनो धर्मिकांनो तुमकां हांव ह्या क्रिस्तांव शिक्षण आयोगा तर्फेन गरजेचे थोडे संगती सुचना ह्या इशारे दिवंक अपेक्षिता दया करून ते आयकात आनी त्या प्रमाणे पाळूंक प्रयत्न करात तवळ आमची दोतोन आनी चड बरी जातली आतां याजकांक धार्मिकांक संयोजकांक आनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या ह्या जबाबदारी मेलविचारान पळोवच्या शिक्षकांक थोडी गरजेची सुचना पयलें तुमचें काम ह्या हप्त्यांत ह्या वयल्या आयतारापुणी भितर तुमी ह्या शुक्रारापुणी भितर बरें तुमी शिक्षकांची जमत आपयची आतां जमत अशें येवन आपोवंक तुमकां थोड्यांक असाध्य जावं पुरो पूण दुसरीं विधानां तुमकां कळीत आसात वॉट्सॅपा मुखार जावं पुरो या गूगल मीट झूम मीट या हेर रितीन जावं पुरो या फोनांत कॉन्फरन्स कॉल करून जावंक पुरो एक 5 या 10 मिनिटाची जमत तुमकां खंडीत जावन आपोवंक साध्य आसा असाध्य म्हणलें कसल्यांच ना तें साध्य आसा आनी जाता देखून ही जमत आपयजय तें विगार मांडावळ करतले दुसरें ते जमतेर कितें चिंता पाठोवचें म्हणून इतलेंच माहिती दिवंक जाय हर एका शिक्षकीन तुमच्या क्लासींत कितलीं भुरगीं आसात म्हणली वाड्याच्या गुरकारा मुखांत्र या विर्गज विगाराच्या मुखेलपणा मुखांत्र तुमी हे कितलीं भुरगीं एका क्लासींत आसात तांची नांवां तांचो वाडो आनी वॉट्सॅप नंबरां तुमी घेवची कोणा कडेन मोबायल नंबर ना वॉट्सॅप नंबर ना तांची लिस्ट आनी एकच तुमी करी जाय कित्याक तांकांय आमी दोतोन दुसऱ्या रितीर दिवंक आसा कोणा कडेन वॉट्सॅप आनी मोबायल नंबर आसा ते तुमी जमो करचे येदोळूच थोड्यांनी केल्यात आदल्या वर्सा सुमार जाणांनी केल्ले आसात काय हालीं पयल्या क्लासीक मात तुमकां काणयो येवंक पडटलें देखून हें तुमी मांडावळ करची आनी उपरांत तुमकां क्लास वायज जायना जाल्यार जराल रितीर पुणी तुमी ते करूंक जाय देखून ह्या विशयांत विगारांनी आनी संयोजकांनी चड जबाबदारी घेवन मांडावळ घालची दुसरें दोतोर न्हू ऑनलायन म्हयन्यांत 2 आयतारां मात्र आनी ती दोतोर न्हू 2 आयतारां म्हणटा आसतना एका आयतारा एक पाठ मुखल्या आयतारा दोतोर न्हू ऑनलायन ना भुरग्यांक काम आसा तिसऱ्या आयतारा परत्यान 9 वरां ऑनलायन दोतोर नासा देखून एका म्हयन्यांत 2 पाठां जातात आनी त्याच प्रमाणे आमी तयारी केल्या देखून हाचे लिंक व्हिडिओ लिंक आमी सक्कडी याजकांक धाडटा पिर्गज विगारान आनी ते संयोजकांक आनी शिक्षकांक दितात तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या वॉट्सॅप ग्रुपांत गेले जाल्यार ते तांकां शेनवारा भितर मेळटात उडास दवरा दोतोरनीक सक्कडी भुरग्यांनी कड्डायान हजर जावंक घराच्या खातीर आनी तुमकां एटेंडन्स मेळच्या खातीर हाजिरी मेळच्या खातीर दोतोरनीक भुरग्यांनी सक्टांनी कड्डायेन ऑनलायनार हजर जावंक आसा हाची हाजिरी मेळाचे आनी भुरग्यांनी हजर जावचें बरी पळयचें ह्या दिशेन ताचो वेळ हर एका आयतारा 9 वरां तावन 12 वरां पर्यंत म्हणून आमी दवरला पूण दोतोर नासची 20 मिनिटां मात्र सड्ड म्हळ्यार हो व्हिडिओ 20 मिनिटां मात्र देखून 9 वरांत भुरग्यांनी दोतोरनीक हजर जावचें आनी 9 तावन 20 मिनिटांनी ती दोतोर जाता परत पळयचे तर तांणी परत्यान पळोवं येता आनी आमी 9 तावन 12 वरां पर्यंत वेळ कित्याक दवरला गे म्हळ्यार थोड्यांच्या घरांनी चड भुरगीं आसात
एकच मोबाईल आसा आनी दुसरी टेक्निकल या तांत्रीक समस्या आसूं पुरो म्हणल्या खातीर तांणी उपरांत ती पळोवयेत पूण 12 वरां पयलें दोतोर न्हू शिकोवन भुरग्यांनी जायजय ती क्लास हाजिरी जावन जायजय देखून हें तुमी गमनान दवरचें खंयच्याय कारणा खातीर 9 वरां पयलें आनी 12 वरां उपरांत मागीर तुमकां व्हिडिओ मेळना मागीर कोण हाजीर जावना ती एबसेंट म्हणून लेख जाता आनी जावना जाल्यारय त्या भुरग्यांनी तुमकां कळीत करूंक आसा आदल्या आयतारा हांव दोतोरनीक हाजीर जावना आनी त्या आवय बापायनी तुमी भुरग्या हुशार नासलें ताप आयलो या कितेंय हुशार नासतना पडलें जाल्यार तें तुमी कारण त्या शिक्षकीक सांगा जाय ह्या त्या विगाराक तुमी सांगूंकूच जाय कित्याक आमकां हाजिरी गरजेची ताचे उपरांत त्या हर एका क्लासींत 3 भाग आसात पयलें जिणये गणित देवाचें उतर आनी तशें विवरण मोट्टुवेन आसा आनी उपरांत निमाणें भुरग्यांक चड चटवटिके एक्टिविटीज दिल्यात प्रश्न सवाल आसात जापी क्वेश्चन आसात ताचे उपरांत थोडीं कामां करूंक आसात तांणी ही पुरा भुरग्यांनी उपरांत आनी मुखल्या आयतारा तांकां वेळ आसा देखून आमी क्लास करूं ना तांणी त्या दळा ती करची ह्या खातीर दोतोरनीच्या क्लासी वेळार भुरग्यां लागीं 3 संगती आसूंक जाय हें कड्डायेचें सगळो बायबल अर्दो न्ही सगळो नवो सल्लो मात न्ही फूल बायबल भुरग्यां कडेन आसा जाय ताच्या उपरांत एक टेक्स्ट बूक सगळीं भुरग्यांनी काडूंक आसा इस्कालाच्याय आनी इगर्जेच्याय आंतू कांय कोणाकी कॉम्प्रमायज ना टेक्स्ट बूक जायचे बूक पळयचे वाचीचे समजचे जाल्यार बूक जायचे ऑनलायनार ना पुरा ताच्या उपरांत टेक्स्ट बूक जाल्या उपरांत तुमच्या लागीं वर्क बूक या वावरा पुस्तक तुमी करनासल्यात तो बरो आसाचे नवोच खंयचो रफ बूक न्ही आनी त्या पुस्तकांत उजव्या भागांत भुरग्यांनी बरोवचें बरें पळोवचें दाव्या भागांत ते पिंतुरां घालूंक मेळ्ळीं जाल्यार तांकां ह्या सोडोवंक अवकाश करून दिजय आनी हो वावरा बूक तांणी बऱ्या रितीन सांबाळूंक आसा कित्याक तो एक मात्र शिक्षकानो याजाकानो तुमकां मेळचें डॉक्युमेंट जावन आसा दस्तावेज जावन आसा देखून भुरग्यांनी केदाळा पावीत करीचे म्हणून तुमी सांगाचें तुमच्या गांवच्या परिस्थिती प्रमाणे 15 दिसांनी गी म्हयन्या येपोटींगी म्हूण तो मेळिल्ल्या तक्षण तो मौल्यमापन करा शिकयलें सकडी तांतू आसा गी तांणी बरयलां गी तें तुमी पळय जाय आनी पळोवन तांकां पॉयंट्स तुमी दी जाय आनी तुमच्या एटेंडन्स रिजिस्टरांत ते पॉयंट्स तुमी बरोवंक आसात आनी एक वावर तुमकां ह्या वर्सा आसा आमकां DHG तर्फेन गवळी बाप्पाक कळीत जावच्या खातीर आनी आमच्या आयोगाक कळीत जावच्या खातीर जुलय 30 आनी 1 तारखे भितर तुमी सगळीं भुरग्यांची नांवां वाडो आनी मोबायल नंबर क्लासी प्रमाणे ऑनलायनार रिजिस्ट्रेशन करूंक आसा ह्या खातीर mangalajyoti.com वेबसायट उक्ती करा पिरगजेंत करची ती ताच्या तो पॅरिश लॉगीन म्हणून आसा तुमची पिरगस तुमी क्लिक करा पासवर्ड युजर नेम कितेंच ना तांतू कॅटेकिझम स्टुडंट्स डेटा स्टंडे कॅटेकिझम स्टुडंट्स डेटा म्हणून आसा तें क्लिक करतना तुमकां तांतू फॉर्मॅट घालतात आमी घाला आनी तांतू भुरग्याची क्लास ताजे उपरांत तांचें नांव वाडो मोबायल नंबर तुमी तांतू एंटर करचें सेव करून सबमीट करचें आतां आमसोर ना 1 म्हयनो आसा ते 1 म्हयन्या भितर सगळीं पिरगजांनी हें दस्तावेज सांबाळूंक हें तुमकां मुखल्या वर्साय उपकाराक पडटा भुरग्यांची नांवां ऍड मात करियेत एक्स्ट्रा आनी पयल्या क्लासीची मात काण गेल्या जाली देखून ते रेकॉर्ड उरता देखून आमचे DHGन कितलीं शिक्षकां कितलीं भुरगीं खंय आसात तांचे थोडे डिटेल्स आमकां DHG अंतर ते मेळटात देखून हें तुमी संयोजकांनी आनी शिक्षकांनी आनी संबंद जाल्ल्या त्या विकारांनी करूंक उडास दवरचें ऑनलायन रिजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्टुडंट आतां सगळीं दोतोर जाताना मौल्यमापन आसा गी एग्जाम आसा गी म्हूण थोड्यांनी विचारलां आसा ती आमी कंडक्ट करता त्या विशयान तुमकां मुखार आमी सांगता कित्याक मौल्यमापन गरजेचें देखून वेवस्थीत रितीन दोतोर न्हू मांडावळ करूंक DHG तर्फेन प्रयत्न केला आनी तुमच्या तर्फेन आदी येदोळ सांगिल्ले सुचना तुमी पाळची ताच्या उपरांत भुरग्यांक आनी आवय बापायक गरजेचे इशारे आवय बापायनो
आवय बापूय भुरग्यांची प्रथम शिक्षक. जर आवय बापूयच इंट्रस्ट ना भावार्थ जिवाळ करचें भावार्थ शिकोवचें मागीर तुमी दुसऱ्यान तावन अपेक्षा नाकात. याजकां तावन धर्मिकां तावन शिक्षकां तावन देखून मागणें करचें पवित्र पुस्तक वाचचें आनी भुरग्यांक दोतोन शिकोवची पयली जबाबदारी आवय बापायची. कित्याक पवित्र स्नाना वेळार तुमी भासावणी केल्या भुरग्यांक पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे पवित्र पुस्तका प्रमाणे वाडोवंक तुमी तयार आसात की वय म्हणून देवाक तुमी जाप दिल्या. देखून हें काम तुमी पयलें करी जाय. आनी तुमचीं भुरगीं तुमकां आयकतात. तुमचीं भुरगीं तुमकां आयकनात जाल्यार संवसाराक कोणाक आयकनात. देखून तुमच्या भुरग्यांक सारकें मार्गदर्शन दिवचें, उत्तेजन दिवचें, हुरूप दिवचें, पाठिंबो दिवचें, पाडता पडचें काम तुमचें आनी चुकलेल्यार तिदोवणी दिवचें काम तुमचें. हें पयलें घरांत आमी करीत जाय. देखून ह्या खातीर वेळार क्लासीक हजर जावचें बरें पळया. मोबायलां पयलींत चार्ज घेवन दवरा. क्लासी वेळार मोबायल चार्ज ना म्हणचें नाका. देखून हें पयलेंच हांव सांगता. ताच्या उपरांत भुरग्यांक सांगाता तुमी बसा कित्याक तुमकांय आज जाणवाय गरज आसा. देखून 20 मिनिटां बसूंक व्हडले कश्ट न्ही. देखून सगळी संगतीक आमी वेळ करसिता जर भावार्थी संगतीक एक 20 मिनिटां आमच्या लागीं ना जाल्यार आमकां कांय फायदो ना. देखून 20 मिनिटां या 1 वर भुरग्यांक सांगाता तुमी करची जाय. आतां दोतोर चे शिकप जाल्या उपरांत तांणी वावर करचे बरी तांकां एक सुपरविजन इन्स्पेक्शन तुमचें तावन जाय. कित्याक भुरग्यांक आमी तवळ तवळ मार्गदर्शन दिवचें पडटा तें उपरांत उपकाराक पडटा. हाच्या बराबर आतां ह्या दिसांनी इगर्जेनी मिसानान आमी समजल्ल्या प्रमाणे जायतीं जाणां देवाच्या उतराचो संभ्रम घरांत करिनात. बागर इतलेंच म्हणटात डिवायन ऑर्डर मिसां येतात फादर आमी मीस भेटयलें. बापूय म्हणटा हांवें 11 वरार पळयलें. आवय म्हणटा हांवें जेवण जाल्या उपरांत पळयलें. जेवंक तयारी करतना वाचपां पयलीं पळयलीं. जेवण जेवल्या उपरांत येवकारिस्त पळयलो. हाका मीस म्हणनात. हे मीस भेटयनात आनी हें आडवारलां. ऑनलायनार खंयच्याय मोडार फेसबूक जावं पुरो आनी टीव्हीर जावं पुरो मिसां तीं घाल्यान जाल्यार ती फकत पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तांचो आत्मीक अनुभव जोडूंक तो एक अवकाश मात्र. त्या शिवाय खंयच्याय रितीर ऑनलायनार साक्रामेंत जावं पुरो आराधन जावं पुरो मिसां ती भेटोवंक जायनात. तो कायदोय न्ही म्हणलें उडास दवरा. टीव्हीक आमी नमस्कार करूंक जायना उडास दवरा. देखून हे देंवसाराचें बिरें रिगलां जाल्यार दया करून आतांत काण उडया. बदलाक आमी हर एक आयतारा तुमकां देवाच्या उतराचो संभ्रम थंयसर वाचपां आसात, नियाळ आसा, मागणें आसा, आत्मीक कुंभाराचें विधान आसा. हें पुरो आमी बरें करन हर एकल्यांक वॉट्सॅपार धाडटा विगारांक धाडटा ते धाडटात. देखून आसता तुमचें काम कितें केदाळा मिसानांत तुमी आवय बापायनी दोतोन जाल्या उपरांत भुरग्यांक सांगाता मेळोवन मुखार आल्तारीचे वाती पेटोवन पवित्र पुस्तक दवरून देवाच्या उतराचो संभ्रम चलय जाय. सुरविल्ले मागणें हांव पातकी थंयसर आसा. वाचपां पुरा वाचूंक आसात. नियाळ थंयसर दिल्लो आसा तो वाचचो या करचो. मागणी म्हणची उपरांत निमाणें मागणें म्हणून आखेर करचें. इतले बरी आपुरबायेच्या देवाच्या उतराचो संभ्रम चलोवंक तुमकां हांव आज तुमच्या लागीं विनंती करतां. बायबल देवाच्या उतराचो प्रमुख ग्रंथ. ताका स्थानमान आसा. देखून आमी पळयलें ह्या दिसांनी जायत्या जाणांच्या घरांनी बायबल डायरी रिगल्या आसूं दी. पूण बायबल डायरेक्ट हांव न्हू बिलकूल देवाचें उतर ह्या वाचपां ह्या संभ्रमा वेळार वाचची न्हय तर बायबल आसो घाल्याक. देखून मस्त जाणांच्या घरा बायबल तो भितर रिगला. बायबल डायरीक पयलो स्थान दिला. बायबल डायरी बायबल न्हय तें देवाचें उतर नियाळ आधार मात. पूण देवाचें उतर पवित्र पुस्तकां तावनूच वाची जाय. हें खड्डायेचें हें सकाळांक. देखून तुमच्या लागीं परत हांव विनंती करतां पवित्र पुस्तकाक फावो तो मान फावो तो गौरव आमी सगळ्यांनी दिवंक याजकांनी धर्मिकांनी लायकांनी भुरग्यांनी. ह्या विशयांत 2 उतरां नांत हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देखून ही
सगळी वडिलांनी भुरग्यांनी शिक्षकांनी गमनान दवरचें. आतां तिसऱ्या वर्गाक आनी पयल्या आनी दुसऱ्या वर्गाक कितें गी म्हणून पयल्या आनी दुसऱ्या वर्गाक ऑनलायन आमी दोतोर मांडावळ करूं ना. कित्याक तांकां तें समजना. त्या खातीर हेंकार आवय बापायनी सदांची मागणी सुरविली मागणी म्हळ्यार पुस्तक आसा या कम लेट अस प्रे म्हणलो इंग्लिशान बूक आसा तो वापरा. मागणी शिका आनी मागणें करा. उपरांत तिसऱ्या वर्गाच्यांक व्हिडियोज ऑलरेडी ताका बंदड ना केदाळय ते पळयत आमी अपलोड केल्यात. मंगळूर DSSच्या यूट्यूब चॅनलार ते आसात. परूस हांवें घाल्यात. हांव परत्यान तुमकां तें लिंक धाडलां. देखून ते वापरून पयल्या कुंभाराची तयारी तुमी करची आनी भुरग्यांक गरजेची शिकवण तुमी दिवची. दुसऱ्या वर्गाच्या भुरग्यांनी ते पळोवयात. हाचे भायर आमच्या केंद्रान जायते पिंतुरां थंयसर आसात आनी बूक आसात. चिल्ड्रन बायबल देव भुरग्यां लागीं उलयता. ताजे उपरांत सांतांची पिंतुरां आसली बूक आनी चडावत भुरगीं आमचे इंग्लीश मिडियम येतात. सेंट्स फॉर किड्स. ताजे उपरांत बायबल कॉमिक्स बायबल फॉर चिल्ड्रन कन्नडांत ती आसा इंग्लिशांत ती आसा थोडे कोंकणींत ती आसात. आनी रीड एंड कलर बायबलाच्या आदारीत क्रेयॉन्स वापरून पिंतुरां करची हे पुरा आमच्या केंद्रांत भुरग्यां खातीर आसात. ते तुमी घेवचे आनी भुरग्यांक ते दिवचे. ल्हान भुरगीं देवाच्या उतरा विशयान चड अभिरूच दाखयतात. आनी हो वावर याजकांनी धार्मिकांनी आवय बापायनी शिक्षकांनी भाव भयणींनी सांगाता मेळोन आमी करचो. फकत मंगळज्योती केंद्रान मात्र ह्या विगारान मात्र ह्या बिस्पान मात करचो न्ही. सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करचें. कित्याक भावार्थ शिकोवचें आनी भावार्थान वाडोवचें काम आनी देंवसाराच्या संगतीचेर झूज मांडचें काम एका भावार्थ्याचें पविस्नान घेतल्या भावार्थ्याचें. कित्याक आमी सोमयाचे आपोस्तल. देखून परत ह्या सगळ्या वर्साच्या क्रिस्तांव शिक्षण ह्या मांडावळींत भाग घेवच्या तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. केदळा रेगुलर क्लासी आरंभ जातात. आमी भुरग्यांक गरजेक आपयता ह्या क्लासी प्रमाणे सुरवात करता. त्या दाळा ही ऑनलायन क्लास आखेर जाता म्हणलें तुमच्या गमनांत आसूं. तर मोगाच्यानो येदोळ म्हणसर ही मांडावळ करूंक कुमोक केल्ल्या पाठिंबो दिल्ल्या आदार दिल्ल्या आमच्या गवळी बापाक अदीक मन अदीक दोतोर पिटर पौल सल्डाना हांकां तशेंच विगार जराल बापांक आनी तशेंच ही क्लास आसा करूंक कुमोक करच्या याजकांक शिक्षकांक आनी हें प्रोडक्शन करूंक कुमोक करच्या चड पाठिंबो दिल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मंगळूर DSS असो याजक निर्देशक बाप अनिल फेर्नांडीस ताका आनी कुमोक केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं.